देव मोगाळ भवानो भयणीनो, आयचो दीस आमकां एक वर्त्या महत्वाचो दीस म्हणून आमी सांगयता. आमच्या देशाच्या गणतंत्राचो एपत्ता नागो संभ्रम आमी चलयत आसतना हो हप्तो आमकां कळीत आसा. पाप साहेबान सांगले बरी, सगळो हप्तो बायबल हप्तो म्हणून आचरण करूंक आमकां उलो दिल्लो आसा. आनी आज जावन आमच्या आसऱ्यांत मुखल्या 3 दिसांक बायबलाच्या प्रदर्शनाचो संभ्रम हांगासर चलतलो. आमच्या सांदोन आसऱ्याक 125 वर्सां चमच्या ह्या संदर्भात प्रत्येक तरान सांदांतोन देवाच्या उतराचो मोगी जावन आसलो आनी देवाचें उतर बळान ताणें परगट केल्लें. हे मतीन दवरून आमच्या डिरेक्टर बाबांक एक व्हडली आशा आसली. ह्या बायबल हप्त्यांत हांगासर एक विशिश्ट रितीन बायबलाचें प्रदर्शन जायजय म्हणून, आनी ही तांची आशा आनी मुखार दवरली. आनी प्रत्येक तरान आमच्या मंगळूर DSCच्या बायबल आयोग, सुवार्ता परगटणी आयोग, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोग, सामाजीक संपर्क आयोग, सांजुजे सेमिनरी आनी काशिया, जिप्पू आनी वालेन्सिया फिरगस आनी तशेंच सांदांतोन आसरो सांगता मेळोन हें बायबल प्रदर्शन 3 दिसांचें हांगासर आमी मांडून हाडलां. आनी हाची सुरवात जावन हाचें उद्घाटन कार्याक आमच्या संगता हांगासर आसात मनादीक बाप विलियम बर्बोजा, तांकां मोगाचो येवकार हांव मागतां. तशेंच सेमिनरीचे रेक्टर बाप हांगासर आसात, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे डिरेक्टर मनादीक बाप जोकीम फर्नांडीस तेय आमच्या संगता आसात, विविध धर्मीक मेळाच्यो भयणी, तशेंच लायक भाव भयणी तुमी हांगासर आसात. तुमकां समाजस्थांक मोगाचो येवकार मागता. आतां ह्या बायबल प्रदर्शनाची सुरवात आमी हांगासर करतल्या. हांगा तावन मानान आमी पवित्र पुस्तक आमच्या बायबल एक्झिबिशनाच्या हॉलाक थंयसर व्हरतल्या. पयलें पदराक बायबल काण घेतलो आनी आमी 2 सालींनी आमी वेतल्या.
आमचे दिरोत्तर बाप पवित्र पुस्तकाक जलो अर्पण करतले. मनात एक बाप रोनी सराव ह्या प्रदर्शनाची मागणे मटव्यान सदैव. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे असो. सगळींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुवें तुझ्या उतरान आनी पदव्यान सर वस्तू केल्यात देखून आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या देण्या वरवीं सत्कड आमकां फावो जाता आनी आमच्या देण्या वरवीं तुका महिमा दिवंक आमकां तूं उलो दिताय. आज आमी तुझ्या उतराचेरच ते उतर आमी समजोवंक आनी जियोंक प्रेरण दिवंक सहज जाल्लें एक प्रदर्शन ह्या वाठारांत आमी केलें आसता. ते तुज्या महिमेक आमी समर्पिता आनी आमच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. ह्या प्रदर्शना मुखांत्र तुजें उतर आमच्या काळजांनी कसो आनी ह्या उतरा मुखांत्र आमचें जिवीत नवें आनी तुका मानता तसलें जावं हें आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मागच्या बागेतल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आयिल्ल्या समेस्तांक मोगाचो स्वागत मनशाक मुखार येता. आमचो निरंतर मनालीक बाप जेवीत आसा. विलियम बर्बोजा मनालीक बाप दोतोर विलियम बर्बोजा मंगलोर जेंत सुमार वर्सां तावन बायबलाचो वावर केल्लो सकाळांक कळीत आसा. पण ताणें केल्लो वावर चडा वचून परत्या पट्ट्यानच लिपोवन आसा म्हणलें आमी जाणा. 1995 इसवी 1995 तुदोड पर्यंत आमचे देशांत 5 बूक मात्र परण्या सल्ल्याचे आमचे कडेन आसत आनी उरिल्ले 100 पुस्तक परण्या सल्ल्याची आमचे कडेन नासली. आमचे कडेन इंग्लीश कन्नडा तसले भाशेन मात्र आसा. 7 वर्सांचो निरंतर वावर कर कळमेंतलो वावर कर हे सगळें पुस्तक 2000 जुबलेवाच्या वर्सा उक्तडाक हाडलें आनी आज हे पुस्तक आमच्या हर एकल्याच्या हातांत आसा. आतां आमी वाचलें तें उतार ताचेंच आनी हांगासरच्या पुस्तकाक सप्टेंबराच्या 8 तारखेर विलियम बर्बोजानच ताका सुरवेल्लीं उतरां बरयलेलीं आमी वाचता. मनालीक बाप विलियम बर्बोजा पालट कातुर्गेचे तसो भावान एकलो जॉन बर्बोजा मंगलोर दियेसीस आसलो. आतां उडपी दियेसीस वावर करता. हांगाचे सेंट आंतोनी आश्रमाचे असिस्टंट डायरेक्टर जावन 1975-76 तांणी हांगासर वावर केला. तांचे वसले शिकाप रोमांत उर्बानिया युनिवर्सिटींत
आणि सांजूज सेमिनारींत ताणें निरंतरी शिकोवंच वावर ताणें केला. कळमीत नासतना वावर तांचो. म्हजे सांगाता मंगळ ज्योतींत आमी सबार वर्स सांगात आसले. सकाळीं बसल्यार बरोवंक बसल्यार संजेर सोडचें. नो हॉलिडेज, रजे ना. आयतारा सोनवार मंगळवार आसा एका दिसा हें वावर तांणी केलेलो आसा. आनी नवो सल्लोय आतां सगळो नवो सल्लो बऱ्यात तर्जुमो तांणी बरयते आसात. जाला बरोवन जाला, आतां प्रिंटिंगाक वेचें आमचो परिस्थितींत आसा. असो वावर इतलो व्हडतो वावरून आमी आज लेखता आनी ताका आमी मान बगयता. तांणी केल्लो वावर आमी आमकां देवाच्या मुखार हांगासर परवानी सरावान कितलीं पुस्तकां तयार केल्लीं आसा, हांगासर उट्ट केल्लीं आसात. हें पळयतना आमचें पुस्तक आमकां व्हडवीक भोगता. आमचे कडेन एक व्हडलो पुस्तक आसा आनी हाची क्रेडीट बाब विल्यम बर्बसाक वता. तर मगाच्यान आज आमी ल्हानशा मट्टार तांकां बाब रॉनी स्वागत करता आनी आमचो एक मानाचो उपकार जावन तांकां आमी एक मुखेल सैर्यान जावन आमकां आयच्या दिसाचो संदेश तांणी पाठक जाय म्हूण उलयलें. म्हाका आज बायबल प्रदर्शनाच्या उक्तावणेक स्वागत केल्ल्या डिरेक्टर बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वासरो म्हाका परको न्हय, परत म्हज्याच घरा आयिल्ले बरी म्हाका भोगता. 45 वर्सां आदीं हांवें ह्या आश्रयांत वावर केला आनी भगवंतो आंतोनी एक आश्चर्यगार म्हण आमी म्हणटा, पूण ताचे प्रास चड तो बायबलाचो तज्ञ म्हणलें आमकां कळीत ना. ताच्या शर्मावानी बायबलाची इतली जाणवाई आटापण आसली. पाप सायबो पियोस 12व्यान ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हणून वाचारला. म्हाका याजकी दिक्षा मेळोन 50 वर्सां संपतात आनी ह्या संदर्भार आयचें हें उक्तावण करूंक म्हाका परतो संतोश. सुमार 45 वर्सां आदीं मंगळुरू एक तारू आयिल्लें लोगोस शेट म्हणून आनी तातूंत बायबलाची एक लायब्ररी आसली. लायब्ररी मात्र न्हय, आमकां थंय गेल्ल्या वेळार भाशणांय आयकूंक मेळटालीं आनी त्या वेळार आयकल्ल्या एका भाशणांतलीं उतरां आज पर्यंत म्हाका उडास आसात. आमकां एका हाताचें चित्र करूंक सांगिल्लें आनी हाताचीं 5 बोटां, धाकटें बोट, पवित्र पुस्तक आयक
दुसरें बोट पवित्र पुस्तक वाच. तिसरें पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन कर. आणि चवथें पवित्र पुस्तक मागण्यांत वापर. आणि निमाणें व्हडलें बोट पवित्र पुस्तकांतली उतरां पाठ. या आमी आज उदास दवरलो. ह्या बायबलाचें प्रदर्शन पळयल्यार आमकां हाचे वरवीं जायतो फोळो मेळटलो. एक बायबलाचें प्रदर्शन करतना तातूंत कितलो वावर आसा तो वावर केल्ल्यान मात्र कळीत आसता. ह्या प्रदर्शनाची मांडावळ केल्ल्या आश्रयाच्या डिरेक्टराक, सेमिनरीचो रेक्टर फादर रॉनी सेराबो आनी हेर सगळ्यांक हांव शाबासकी पाठयतां. आनी तांणी केल्लो वावर सफळ जावं दी म्हणून हांव मागतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनात बाप विलियम बरपोजा तुमकां देवाचें उतर वास आनी नियाळ कर. आनी प्रत्येक तरान ह्या पवित्र पुस्तकाच्या एक्झिबिशनान प्रमुख वंटो सांजेचें आमी पवित्र पुस्तक वाचतल्या. आनी आतां हांगासर आमचो एक भाव मुखार येता आनी देवाचें उतर हांगासर वाचतलो. हेब्रेवाक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. अध्याय 4 वळ 12 आनी 13. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते खरे. भाजल्ले 2 दारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसले. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करता पर्यान विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले आत्रेग आनी चिंतना ते पारखिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोन आसलेले कांयच ना. सगळे ताचे हुजीर आनी उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. देवाचे उतर हे. ह्या देवाचो मौनपणे आमी नियाळ करया. हांगासर हे म्हटवें उद्घाटनाचे कार्य संपता. ह्या कार्यांत वांडिल्ले सल्ल्यांक देव बरें करूंक मुखार येता मनात एक बाप रुपेश तौर. मोगाळ ह्या बापानो आनी सर्व मोगाचेनो तुमकां सर्वांक भोव बरी सकाळ हांव मागतां. बायबल हप्त्या संदर्भी आनी संतान आश्रयाक 125 वर्सां सोमच्या ह्या संदर्भी हांगासर बायबल प्रदर्शन मुखांतर लोकांतय देवाच्या उतराची ताण सोडोवच्या इराद्यान हे बायबल प्रदर्शन आसा केल्ले. आनी सबार तेंपाच्या मेहनतीन आज हे साध्य जालां. आनी हे उद्घाटन कार्याक कुमो केल्ल्या सर्व उपकार हांव आवडटा. पयल्यान पयले ह्या कार्याचे मुखेल सेरे जावन आमी आपयल्ल्या वेळार म्हणत एक बाप विलियम बरबोजा वक्ते म्हणून हांगासर येवन हे उद्घाटन तांणी केलां. तांकां आमी उपकार आवडटा. हांव 2 थाळे दिवन तांचो हांव उपकार करूया. तशेंच ह्या कार्याचे सगळे मुखेलपण घेतले जावन आसात. ह्या आश्रयाचे डिरेक्टर म्हणत एक बाप जे बिक्रास्ता सबार वावर तांणी केला. तांची चिंता तांचे कितें वावर आसा हांगासर आमकां उठोवन दिसता. हे सगळे कार्य मांडून बरे फादीयेंत व्हड हांगासर असर म्हणल्यार हांगासर जालां. आनी तांकां ह्या संदर्भार उपकार आवडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. सबार बायबल हांगासर आमकां पळोवंक दिसतात आनी सगळे अशे योजन केल्ले जावन आसात. म्हणत एक बाप रॉनी सेरावो सेमिनरीचे रेक्टर बाप तांचोय आमी उपकार आवडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. कार्याचे सगळे मांडावळ केल्ल्या म्हणत एक बाप लॅरी पिंटो हांगासर आसात. बाप जोकिम फेर्नांडीस आनी सर यासक तांचोय आमी उपकार आवडटा.
सगळे कार्याचे मीडिया माध्यम मुखांतर प्रसार करचे बायबल प्रसार करसो अशें मुखेलपण घेतले जावन आसा म्हणजे बाब अनिल फर्नांडीस तांची व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी तशेंच स्टॅनी आसात तांची फोटोग्राफी हांगासर आसात आनी मिडियाचे एलियास ते आसात तांचोय उपकार बावरता आनी व्हॉलंटियराची जबाबदारी घेवन सगळे मांडावळकर कुमो केल्ल्या रॉनी आनी सर्व व्हॉलंटियर असो सर्व धार्मीक भयणी सर्व भाव भयणी आमचो विद्यार्थी सर्व उपकार बावडता हांगासर येवन हे कार्य यशस्वी केल्ल्याक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. Sumya Deva Suya Toboro Sumya Deva Suya Toboro Sumya Deva Suya Toboro Moga Parimita Sogoro Deva Solo Sumya Sarvekari Vakantolo Maima Sasakari Rasato Serani Asumsari Rayama Servaso Sakari Sumya Deva Suya Toboro Sumya Deva Suya Toboro Sumya Deva Suya Toboro